नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। हॉर्टिकल्चर गाड्यावेली भाजी मनशांनी खावपाची ना, ट्रेडरांक विचारपी कोण ना, जाय जाल्यार विकात जाय जाल्यार भरात म्हूण जापो। नेक्ससात चेअरमॅनाचे नाव प्रुडंट एक्सपोजे। मिकीक भितर उडोवपाचेर सरकार प्रामाणीक ना, काँग्रेसीन घेतलो सरकार आनी पुलिसांचेर दुबाव। सरकारान आव्हान दिल्यान रक्षा मंत्री पर्रीकाराच्या दिल्लीतल्या घराची झडटी स्थगीत। बायणां ज्यांची घरां वतात तांचे पुनर्वसन केल्यार आंदोलन घेतले फाटी। काँग्रेसीचे उतर, भाजपा म्हणटा कोर्टान सांगल्यारूच पुनर्वसन, ना जाल्यार ना। आणि शिरगावच्या लयराईची जात्रा उमेदीन, धोण आणि देवी होमखडांतल्यान पासार। जात्रे उपरांत लोकांची कौलाक गर्दी, पळयात शिरगावची जात्रा। आता खबरो विस्तारान। हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यावेली भाजी मनशांनी खावपाची ना, कितलो तेपूच हो कारभार चल्ला। लोक विटल्यात आणि इन्स्पेक्टरा सावन वयर मेरेन प्रकरण पावूनय कांयच जायना म्हणून हॉर्टिकल्चराचे गाडेकारूय विटल्यात। ट्रेडर, होलसेलर ते कॉर्पोरेशना मेरेन ह्या नेक्ससात काय गाडेकार हॉर्टिकल्चराच्या चेअरमॅनाचे नाव घेवंक लागल्यात। चेअरमॅन मान म्हणटा बाबत भाजयांक म्हाल विकपी जबाबदार, जायना जाल्यार सोडात, गाडे घालपाक कितलेशेच जाण रावल्यात। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। हॉर्टिकल्चरांत सध्या कितें चल्लां ताचो पत्तो लागना। कितलो तेंपूच जालो, हॉर्टिकल्चराची भाजी मनशांनी खावपाची येना म्हूण लोक बोवाळ मारतात। गाड्यां वयलें गिरायक पडलां। हॉर्टिकल्चराचे गाडेकारांचोय तोच बोवाळ। कांदे, बटाट धरून सगळेंच बावकें आनी थर्ड ग्रेडीचो माल। गाडेकार वयल्यांक सांगून सांगून विटले। मार्केटांतले म्हारगायेचेर नियंत्रण उरचें म्हूण सवलतीचेर बरी भाजी दिवंक म्हूण हॉर्टिकल्चर घाल्लें। सध्या चल्लां भलतेंच, वयल्यांक सांगूनय कोणूच नदर घालूंक तयार ना। पूण म्हारगायेंत लोकांक पर्याय ना। कितें चल्लां आनी कित्याक चल्लां तें हॉर्टिकल्चराचो मॅनेजमेंट, गाडेकार, होलसेलर आनी ट्रेडरांक खबर ना अशें न्हय। जाय जाल्यार विकात, जाय जाल्यार व्हरात, असलो कारभार जाल्ल्यान सध्या लोकांकूय पर्याय ना जाला। भाजी खराब आसता, म्हणजे कुसलेली असते तो टोमॅटो, बटाटे। कोबी आसा तो, फ्लावर आसा तो, भितरसून मागीर तांबडो कसो येता, तामसो, आनी फाटल्यान परतून पळयत जाल्यार तेका बारीकशी कीड आसता। कॅबेजूय तसोच आसता। ताजी भाजी लोकांक जाय न्हू, ह्या हेतून आमकां मेळटा भाजी। ती फ्रेश भाजी आसपाक जाय, कमी रेटीन आसपाक जाय। आणि बटाटे आणि ते भेंडी हे सगळे कुजलेले आसा, पण यांचे मिस्टेक ना, जे सप्लाय करता पळय तेंचे मिस्टेक आसा की लोक भोगतात ते भोगतात, इतल्यान जाल्लें ना। नित्याच्या गिरायकांकडच्यान गाडेकाराक आयकून घेवचें पडटा। तोंडावेले जाल्ल्यान तांचीय अडचण। गिरायक पडलां ते पडलां, पूण तांकांय उपाय ना जाला। कस्टमर म्हणटा कसलो माल घालता, आमी पयशे दिना काय म्हणटा। कितें घालता काय म्हणटा तुमकां हे घालून आमी काम मार्केटान दोन रुपया ज्यादा दिले सगळं बरें मेळटा म्हणटा ती, आनी तुमचे खायना घालायला घालून दिसता टोमॅटो सामकी कित्याची। धंदो सध्या चल्ला म्हणून चल्ला अशी परिस्थिती। 4 पयशे पोलसांत उरतले म्हूण खात्री ना। 4 दिसांक टोमॅटो इतली कुस्ती, एक 5-6 किलो आहे। बटाट कांदे भयंकर पिकतात, 50 किलो घेतो, 10 किलो 5 किलो कांदे बटाट किलो जातात। सगळेच पिठे असतात, कांदे पिठे असतात, कुसलेले असतात, बटाट कुसलेले असतात, टोमाट सारखे ना कुसलेले असतात। हॉर्टिकल्चराचे कारभाराक सध्या आवय ना बापूय। भाजी हाडून घालतले ट्रेडर आनी होलसेलरांक विचारपी कोण ना। एक त्याची कोण घेता कंप्लेन, तेव्हा तू सगळं घेता, हे वांगी गावठी वांगी बरी नाल्या कोण व्हरना न्हू। कांदे सामके दोन सांग म्हाका अशें, आनी हय आमी आतां कांदे हाडले अशें। कितें चल्लां ताचेर नदर दवरूंक सध्या हॉर्टिकल्चराची यंत्रणाच दिसना। गाडेकारांनी कागाळी करूनय कांयच जायना। होलसेलर, ट्रेडर, हॉर्टिकल्चर महामंडळ ते गाडेकां मेरेन येदी व्हडली चेन। कोण कोणाक विचारतलो। प्रकरण वयर मेरेन पावलें तरीकूय कांयच जायना। ह्या नेक्ससांत आतां खुद्द हॉर्टिकल्चराचे चेअरमॅनाचेंच नांव येवंक लागलां।
म्हणटा कितें जाणा तो आपूण कितें कितें सांगून कोणाचो तुमी जाता तें करा म्हणटा पयलीं आमकां कशें म्हणटा ना सप्लायर हय तातूंतच लोकांच्या नांवान हॉटेलवाले हॉर्टिकल्चराचे भाज्जेचेर हात मारून चल्ले. तेच खरेदी करता 2 नंबरच्या माल. कोण तो 8 म्हणजे एक दीस करता त्याच्या प्रॉब्लेम ना गाडेकारूच चेअरमॅनाचें नांव घेवंक लागिल्ल्यान आमी सरळ ताकाच विचारले. आउटलेटवाल्याक जर कितें सांगपाचें आसत जाल्यार आमच्या सुपरवायझराक सांगूंक जाय. आनी म्हजे कडेन हे आयज मेरेन कसलीच कंप्लेन येवंक ना. आमचे कडेन कंप्लेन येवपाक जाय न्हू. आमी रिएक्ट करपाक आमी एक्शन घेवपाक आमचे चॅक जे आसता आमी रुटीन चॅक आसता. कॉर्पोरेशनाचे दार 24 वरां हेल्पलायन नंबर आहा सगळे आहा. MDचो नंबर आहा आमचो नंबर आहा. आमकां कोणूच कंप्लेन करिना. If they want to give good service to the public and they want to earn something, they are earning 20%. They are earning 20%. तांकां जर ते इतले जोडपाचें आहा इतले करपाचें नाजाल्यार सरळ सांगून म्हाजे कडेन खूब बाकीच्या आउटलेटाक लागून मागण्यो आहा 850 फॉर्मां पेंडींग आहा. आमी बऱ्या मनशांक दिवं येता. सध्या हॉर्टिकल्चरांतली भाजी आनी हॉर्टिकल्चराचे वेवस्थापनाची गत एकूच. खंयच कसलोच दरबान दिसना. सगळें कशें चल्लां कित्याक चल्लां कोणाच्या सांगण्यान चल्लां हॉर्टिकल्चर आनी ते ट्रेडर आनी होलसेलरांक खबर. भड्डता मात गोंयकार. हॉर्टिकल्चरांत चारा घोटाळ्याचो वास येवंक लागला इतलें खरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मिकीक सोदपाक रक्षा मंत्र्याच्या सरकारी घराची झडती घेवंक सरकारानूच आव्हान दिल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर दुबाव घेतला. सरकार मिकीक भितर बुडोवंक कितलो प्रामाणीक आसा तें कळटा म्हूण काँग्रेसीन विशय काडलो. सरकारान आव्हान दिल्यान रक्षा मंत्री पर्रीकाराच्या घराचें सर्च वॉरंट कोर्टान स्थगीत दवरलां. बिरेस्तारा ताचेर सुनावणी फुडें धुकलून सोमारा दवरली. आदलो ग्रामीण विकास मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेको रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराचे दिल्लींतले 10 अकबर रोडावेले सरकारी बंगल्यार पावला म्हूण अर्जदारान JMFC कोर्टाक सांगिल्ल्यान मिकीक थंय वचून सोदचो म्हूण कोर्टान पुलिसांक सांगिल्लें. ताचे वेल्यान सरकारान रातोरात हालचाली करून ह्या आदेशाचेर सत्र न्यायालया कडल्यान स्थगिती हाडली. काँग्रेसीन मिकीचे बाबतींत पुलीस आनी सरकाराचेरूय दुबाव घेतलो. The first time in the history of the country possibly that such an order was passed, we could only opine that the judge possibly saw the seriousness of the case while passing the order. The act of the state government only shows that the state law and order machinery has collapsed. But all I'm telling you that a warrant being left unexecuted for 10 days is a fact that the people of the state should judge vis-a-vis the peculiar facts that exist in this case, because that points out to what kind of policing we have in the state. सत्र न्यायालयान ह्या केशीचेर बिरेस्तारा सुनावणी घेतली. फुडली सुनावणी 27 एप्रिलाक दवरल्या. सोमारा केशीचेर आर्ग्युमेंट जातलें. मिकीक भितर ओडोवंक कोलवा पुलिसां कडेन सोमार मेरेन प्राज आसा. शरण येनासतना फरार जाल्ल्यान मिकी आड भारतीय दंड संहितेच्या 172 कलमा खाला FIR घालपाचो आदेश पुलिसांक दिवचो म्हूण आयरिश रॉड्रिगीजान अर्ज घाला. ताचेर सोमारा सुनावणी जातली. ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात कोर्टान मिकीक 6 म्हयन्यांची बंदखण फरमायल्या. पुनर्विचार याचिकेचेर निर्णय जाय मेरेन शरण येवंक थाकाय दिवची म्हूण मिकीन सुप्रीम कोर्टान अर्ज घाला. मिकी सुप्रीम कोर्टान ताचे फेरविचार याचिकेचो निकाल लागो मेरेन कादयेन वचचो ना म्हूण सध्या लीप चोरया भोंवता. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक आनी चेतन गवस. बायणाजांची घरां मोडटले तांचे पुनर्वसन करपाची जबाबदारी घेतल्यार आंदोलन फाटीं घेतलें अशें काँग्रेस म्हणटा. भाजप मात म्हणटा कोर्टान सांगल्यारूच पुनर्वसन करतले ना जाल्यार ना. ते वस्तीत कितलेशेच गुन्यांवकार येवन रावतात. यासीन भटकळ पसून थंय रावन गेलो. हो भाजपा फुडाऱ्यांचो आर्ग्युमेंट. मात गरीब लोक रस्त्यार पडचो न्हय ही जाणकारांची मागणी. पयलेच फावट ह्या विशयाचेर प्रुडंटाच्या डिबेटीत खासा भासाभास जाली. So where is the plan that you have drawn? Yatish, if they assure you to rehabilitate those people, will you support the development plan? If they assure to rehabilitate those people to ensure their livelihood, You will support there the would plan. have not been this agitation at all. Okay. जाधव म्हाका एकच गजाल सांगा रिहॅबिलिटेशन तुम्ही करपाचो विचार करतले काय फक्त कायद्याकडे So you bluff this. Okay. हायवेचे जे लोकांक जेंका घरा गेल्या तांकां सगळ्यांक घरा मेळ्या
हायवेन जे गेल्या घरां मेळ्ळ्या, काही लोकांनी घरां मेळोवन सुद्धा पयशे मेळोवन फ्लॅट मेळोवन सुद्धा ती रूम्स करून भाड्याक दिला आणि ते जे 85-95 जे दाखयता पळय ते काही लोक आसतले थंय ना म्हणना हांव, पूण कांय काल परवा येयल्ले यासीन भटकळ थंय येलो आणि भोवन गेलो आणि थंय रावलो अँटी सोशल एलिमेंट्स हे तुमच्या चॅनलान दाखयला कोण कोण थंय येवन रावन गेलो खंयचे काल पयर आमी पुलिसां कडेन अपील केला स्ट्रेंजर रोल घ्या म्हणून 4-4 भाडे करू हांव थंय ओनर हांवें हेंका दिले तेंच्यान कडेन तेंका दिले आणि तुमी येवन रावता ही परिस्थिती आज थंय आसा थंय सर्वे करपाची गरज आसा. भोवपी लोक गुंड किंवा मवाली किंवा अंडरवर्ल्ड हे सगळे कडेन आसता म्हणून ती जागा बदनाम नसता सगळेच लोक तातूंतले बदनाम नसता काही लोक हांव सांगता तुमकां हे जे पाडापाडी जाल्या हातूंत जेन्युइन लोकूय आसा इतलें जावं नये की काही जेन्युइन लोकांचेर जे खरेच गरजवंत आसा किंवा खरेच थंय खूब तेंपा पासून रावता त्या लोकांचेर अन्याय जावपाक जायना. Development with a human face should be the mantra. तुम्ही रिहॅबिलिटेशन आणि सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंग आम्ही करूंक ना सिलेक्टिव्ह करूंक ना आम्ही सांगता जे कायद्यान बसता फाल्यां कोर्टान रिहॅबिलिटेशनाचे तुम्ही अश्युरन्स दिनात सध्या कोर्टान सांगू न्ही कोर्टान सांगू न्ही. घेऊया एक विराम.